मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी आज परतून तिसरे फावटी जोनसाची खबर आयकल्या आनी ताची भितरली एके भाशेन स्थिती जेन्ना ताका कळून येता की देवान निनिवाच्या गांवांक भोगशिल्ल्यात तो रागाबरी जाता, ते देवाचेर शिणूंक लागता, कित्याक ताणें खूब त्रास घेतलेलो हे गांवांक वचोन आनी पयले दिसा वाट चलोवन देवान ताका संदेश दिल्लो आनी देवाची माया दया पळोवन तो गुणगुणटा. पूण देव ताका सजमायता की तो दोनी मरणाचो न्हय एके भाशेन पूण जिविताचो. दुसरें वाचपान आमी कशे तरेन आमी आमचे मागणें करूंक जाय तें आमकां जेजू शिकयता. जेजू आमकां एक खास मागणें दिता, तें आमचें मागणें आमच्या बापा. आनी ह्या मागण्या म्हाका दिसता 3 भाग आसात. पयलो भाग म्हणजे आमी देवाची वाखाणणी करता आनी ताचें राज मोगाचें, शांतीचें, नितीचें, अपुरबायेचें, भोगसणाचें हें येवंक आमी सदां काळ मागता. तर आमी मागीर सदांच करूंक जाय आनी ताचें राज आमच्या काळजांत येवन ससरांत पसरूंक आमी मागूंक जाय. तशें दुसरो भाग म्हणजे दिसपवतो गिरास, डेली ब्रेड म्हणटा हांव. न्हय फकत आत्म्याचें, कुडीचें, दोनी गिरास आमकां जाय. जेन्ना आमच्या कुडीची भलायकी बरी आसता तेन्ना आमकां आत्मीक भलायकी बरी दिवंक मागूंक जाय. त्या जोबार आमी करूंक तयार आसा चोरीचें राज सगळो परगटूंक आमकां जाय भलायकी, बरी भलायकी. तर आमकां जाय दिसपवतो गिरास, डेली ब्रेड. दुसरें म्हणजे भोगसणें. आमी मागता की आमी सदांच दुसऱ्यांक भोगसूंक, कित्याक आमचो देव आमकां सदांच भोगशिता. जर आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक तयार ना आमची मागणी केन्ना देव आयकचो ना. कित्याक जेन्ना आमी आमच्या काळजांत राग दवरता, दुयेंस सोदता आनी जर आमकां कसली गरज आसा आमी देवाशी येता, जर आमी काळजांत दुसऱ्यांक भोगशिना तर आमचो देव केन्नाच आमची मागणी आयकूना. तर हो खास संदेश आज जेजू आमकां दिता, आमी वापरुया, सदांच मागणें करुया आनी जी आमकां जाय तें सदांच अपुरबायेन देवाच्या हातांत देवाच्या लागीं मागुया. पूण एक गरजेचें म्हणलां तें भोगसणें. हो खास करून आमकां दिवंक आज आमी देवा लागीं मागुया.